आमच्या सांगाता आसा सिंगर नंबर 1 सीझन 2 ह्या स्पर्धेचो जिखणार वो हे टायटल जोडपी बाय वफिसा मिरांडा. तुम्ही जर नकलोत जाल्यार हांव तुमकां सांगून दिता बाय वफिसा एक नस आनी इतलेंच न्हय लास्ट टायम आनी ह्यो पावटीचोय विनर दोगोय नसो. सो कुडोज टू नर्सीस. सो बाय वफिसा तुका कशें दिसता हें तूं टायटल जिखला म्हणून? म्हाका खूब बरें दिसलें जेन्ना सर लॉरीन एनावन्स केलें तेन्ना आय वॉज नॉट एक्सपेक्टींग लायक आय वील विन बट थर्ड प्लेस एनावन्स केलो सेकेंड प्लेस एनावन्स केलो दिसलें मागीर फर्स्ट प्लेस तरी नांव काडटा दिसलें कित्याक थर्ड प्लेसीकूय नांव नासलें. सो आय वॉज व्हेरी हॅप्पी दॅट आय वन दीस कॉम्पिटिशन. ओके सो तुज्या घरान कोणूय कांतोरीस्ट वा तियात्रीस्ट आसत जे वरवीं तुका तो टॅलंट मेळोला वयतो? टॅलंट म्हणल्यार म्हगे ग्रँडफादर दे यूज्ड टू से लायक तो पयलो हेळ काडटालो. आय नेवर सॉ बिकॉज ही वॉज नॉट ही एक्सपायर्ड. बट म्हगे कजन ब्रदर सगळे म्युजीक क्लासीस घेता. दे ऑल्सो सिंग दे प्ले दीस म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट्स. So all family members are musicians, singers, everything. वफिसा तुज्या कांताराचो जे तुवें कॉम्पिटिशनाक घेतलेलें ताचो एक वर्स और एक कोरस आमच्या दर्शकांक तूं म्हणून दाखोवची. आमच्या जिवितान वायट येता तेन्ना आमी म्हणटा ती बऱ्याकूच येता. थोडी जिवितान वायट येता म्हणून रोज तेल्या बापाक पयशी राबता. देवा म्हजेर वायटे कित्याक धाडला अशी जायती जाण देवाक विचारता. थोडी मनशां वायट सोसूंक जायना म्हूण निराशी जावन आपलो जीव दिता. ओके वेरी नायस थँक्यू सो मच वफिसा. ओके बाय वफिसा अजुनूय आमचो एक प्रायज आतां तुमकां प्रायज दिल्यात खरें पूण अजुनूय ते प्रायजाचो एक पार्ट तें म्हटल्यार आमच्या सिंगींग सेन्सेशनल बाबलोरी ट्रावासो हांचे सांगाता एक कांता म्हणपाची तुमकां संदी मेळिल्ली आसा. तर हाव आर यू फिलींग लायक इतू व्हडले प्रोफेशनल तियात्रिस्ता बारबर तूं आतां स्टेज शेअर करतलें? हांव सारकें एक्सायटेड आसा बिकॉज लॉरी बारा सॉंग म्हणपाक मेळटा म्हूण म्हाका. बट भिरांतूय दिसता बिकॉज तो सारको फामाद कांतोरिस्ट आनी हांव आय कांट से वॉट आय एम इन फ्रंट ऑफ हीम बट आय एम व्हेरी एक्सायटेड टू सिंग वीथ यू. ओके दॅट्स नायस. ओके बाय वफिसा सिंगर नंबर 1 ह्या स्पर्ध्या वयर तुजी 2 उतरां तुवें आमच्या ऑडियन्सांक सांगलेली जाल्यार खूब बरें जावपाचें. सिंगर नंबर 1 पयले सुवातेर देवाक आर्गां दिता बिकॉज दॅट आय एम ब्लेस्ड वीथ दीस लवली वॉयस. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा ट्रावासो म्युजीक आनी ताचे फूल टिमीक बिकॉज तांणी आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली आमचो टॅलंट दुसऱ्या लोकांक दाखोवंक. आनी मॅसेज म्हणल्यार जे कोणाक डिफरंट टॅलंट आसतले जावं तो सिंगींग डान्सींग ओ एनीथींग टॅलंट आसात ते तुमी लिपोवन दवरचे न्हय दुसऱ्यांक लागून फाटीं सरचे न्हय. जे ऑपॉर्च्युनिटीज येतात लायक सिंगर नंबर 1 मागीर जावं ते कसलेंय कॉम्पिटिशन हातूंत तुमी भाग घेवचो. विनर्स जावं ओ विनर्स जावं नाकात बट एक तुमची कला आसा ती तुमकां तुमी दुसऱ्यांक दाखोवपाची हीच म्हजी मॅसेज. ओके हे जावन आसले वफिसा मिरांडा. बाय वफिसा तुका फुडाराक आमी बरें यश सांगता. विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड